नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमी आयिल्ले आसा आतां दिवचल मतदारसंघ सदांच इंट्रस्टींग, कारण दिवचल मतदारसंघात ह्या फावटी आमी पळयलें भाजपाक कुशीक दवरून इंडिपेंडंट आमदार दिलो, पूण तो आमदार जाल्या उपरांत ते रोखडेच भाजपान गेल्ल्या प्रमाणीत जाल्ले आसा. सद्या तरी ते म्हणटा भाजपाची तिकेट मेळटली आपल्याक आनी आपूण लडटलो. सो हो प्रश्न विचारच्या पयलीं की राजकीय फुडें कितें घडामोडी आसा, पयलीं आमी तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिता. यू नो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी सर. आणि तुमचो बर्थडे आसा बुधवारा, बरोबर. ताका लागून सगळी तयारी चलता. आमी पयलें हांगा चलता. आतां एक म्हणजे इलेक्शन इयर, हो बर्थडे मोठो आसतलो तुमचो. म्हणजे तशें येयल्ल्या वर्सा म्हाका दिसता बर्थडे केला आमच्या कार्यकर्त्यांनी. म्हाका तरी दिसता मोठेच केला. आमी केन्ना अशें म्हणजे इलेक्शन इयर म्हणून अशें काय स्पेशल ना. आमच्या येयल्ल्या वर्साचो बर्थडे नोटीस बी घालिना न्ही की आय एम नॉट अवेलेबल फॉर माय अशें अजून केन्ना अशें केन्ना करूंकूच ना. ट्रॅव्हलिंग विथ माय फॅमिली. ना ना आमदार ह्या वर्साच बर्थडे करता, बाकीचे फुडल्या वर्सा मागीर विसरता लोकांक. म्हजो बर्थडे म्हाका दिसता हांव आमदार जाल्या पासून येयल्ल्या वर्सा आमी बर्थडे केला. 1-2 वर्सां हांगा केला. लास्ट 3 वर्सां आमी झांटी हॉलान केला. अंदू आमी थंयच करतले, झांटी हॉलांतूच करतले बर्थडे. सो इलेक्शन इयर म्हणून कांय खास ना, नथींग कांय खास ना. चड लोक येतले पूण लोकांचेर आसा ते लोकांच्या सगळ्यांक आपयला काय ना तुमी आमंत्रणां बी. नाही, फ्रँकली स्पिकींग तशें अजून आमी इन्विटेशन दिवना, पूण सगळ्यांक आमी इन्विटेशन दितले. आमचे कार्यकर्ते दितले, सगळ्यांक आमचें इन्विटेशन दितले. इलेक्शन इयर सद्या हय. आतां सगळ्यांची नदर तुमचेर लागून आसा बिचोले मतदारसंघात. एक म्हणजे आर यू कॉन्टेस्टींग अगेन, काय आपूण दोतोर बाबा राजकारण खूब जालें आपल्या नाका, आपली दोतोरकी बरी चल्ल्या अशें दिसता. हांव तुमकां विचारता, म्हजें काम पळोवन तुमकां कितें दिसता? हांव कॉन्टेस्ट करतलो काय करचो ना? करतलो अशें दिसता. तुमी इंट्रस्ट दाखयला तुमी इवन बीजेपीच्या टिकेटीन म्हाका दिसता. करतलो इलेक्शन करतलोच हांव कॉन्टेस्ट. इलेक्शन कॉन्टेस्ट 100% गोज विथआउट सेइंग. कितें म्हणत बीजेपीच्या टिकेटीचेर? पळय, लास्ट जेन्ना आमदार जालो तुमी सांगला तशें हांव बीजेपीक सपोर्ट केला. कालांतरान थोड्या दिसांनी म्हजो भावूय मंडळान जॉयन जालो. पयलीं तो एक्स-झेडपी आसलो तो. त्यामुळे म्हाका दिसता लास्ट 4 वर्सां बीजेपीचे म्हाका दिसता बाकीच्या मतदारसंघान जसो आमदार करता पार्टीचें काम, तशेंच हांगा काम जाता. आनी तांच्यांनी म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे सगळें हांव मंडळ अध्यक्ष मेळून आमचो डॉक्टर कस्तूप पाटणेकार आमकां सदांच हांगा मार्गदर्शन करतालो, आमचो भाऊ वल्लभ भाऊ साळकार आनी आमची सगळी पुराय मंडळ टीम म्हणून आमी म्हाका दिसता सगळे बीजेपीचे प्रोग्राम इतले जोरान करता. आमचे मन की बात बी प्रोग्रामांक म्हणजे ओवरऑल जर आमच्या गोंयान रेटींग आसा कोणाचो बरो जालो 100%, आमचो 4थो-5थो नंबर आसता प्रोग्रामाक. म्हणजे सगळे प्रोग्राम जे पार्टीचे आसता ते बऱ्या पद्दतीन करता. हाची तोखणाय हांगाय जाता आनी पणजे बीजेपी ऑफिसांतूय जाता. तुमकांय खबर आसतली. तर तुमी बीजेपीच म्हणून स्वताक समजून घेतला आतां, इंडिपेंडंट अशें ना. पळय, एक आसा, हांव सदांच सांगलेलें, लास्ट टायम सांगलेलें की हांव इंडिपेंडंट इलेक्शन करतलो, हांव रावलो तसो. सो म्हजी आयडियोलॉजी जी आसा, आयदर इट वॉज इंडिपेंडंट. तेन्ना कशें आसलें, तेन्ना बीजेपीची म्हणजे तितलो बीजेपी बरोबर म्हणजे तिकेट मेळची ना, सभापती आशिल्ले म्हणून एक केल्लें आनी त्या उतराचेरच रावलो. पार्टीन तिकेट ऑफर केल्ली इलेक्शना पयलीं. बीजेपी पार्टीन म्हाका सगळ्यांनी लास्ट टायम ऑफर केल्ली, पण हांव कोणाक जॉयन जावंक ना. पार्टीनय बीजेपी तिकेट सांगली, पण हांव सांगलें, हांव लोकांक सांगलां की ह्या फावटी हांव इंडिपेंडंट म्हणून रावलो आनी निवडून येतसून जॉयन जातलो. इलेक्शना पयलींच सांगलें आनी तसो जॉयन जालो. सो ह्या फावटी इट इज बीजेपी तिकेट. बीजेपीचेरूच रावल्यार तुमकां इजी जातालें न्ही फाटल्या फावटी? ना, पण पळय कशें आसा, हांव राजकारणान म्हणजे तसो समाजकारण खूब वर्सां आसला आनी राजकारण रिल्लो आनी हांव लास्ट इलेक्शना पयलीं म्हणजे तिकेटची ऑफर दिवच्या पयलीं 1 वर्स हांव इंडिपेंडंट म्हणून सगळ्यांक सांगलेलें. म्हाका म्हज्या प्रिंसिपल किंवा एथिक्साचेर यू टर्न मारपाचो ना. तुमी 4.5 वर्सां म्हजी कारकीर्द काडात. हांव केन्नाय उलयलो जाल्यार विचार करून उलयलो. लोकांचो आवाज आसलो जाल्यार एसेंब्लीन उठयलो. हांव जाणा हांव सरकार म्हणजे रुलिंगान आसा तरी, पण केन्ना यू टर्न आज हें फाल्यां तें ना. सो आय वॉन्टेड टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट इंडिपेंडंट. काय तुमी इंडिपेंडंट चूज केलें, फाल्यां बीजेपी ना जाल्यार काँग्रेस गव्हर्मेंट केल्यारूय आपल्याक सपोर्ट करपाक मेळटा बी म्हणून? अशें केन्नाच नासलें तुका. विस्वास तुमकां सांगूं, जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना बीजेपीचे 20 निवडून येवंक नाशिल्ले. म्हजो रिजल्ट जेन्ना लागलो तेन्ना, आनी म्हजो रिजल्ट लागलो तेन्नाच मुख्यमंत्र्याचो रिजल्ट लागलो. ते वयल्या फ्लोरार हांव सकयल्या म्हाका याद आसा. आनी बीजेपीचे 16 सीट आयिल्ले आनी स्टील आय सपोर्ट. तसो जर पळयशी जाल्यार पयलींच्यान म्हजी जी आयडियोलॉजी आसा, प्रिंसिपल आसा किंवा हें आसा, एफेक्शन आसा, ते बीजेपीकच आसलें. म्हणून सांगलें, हांव कोणाकूय सांगता, म्हजी तिकेट एक तर
हांव BJPचे टिकेटीचे नाल्यार इंडिपेंडंट ह्याच्या पलीकडे खंयच्याच टिकेटीक कॉन्टेस्ट करपाचो ना. सेम आतां जर BJP टिकेट रिफ्यूज केली जाल्यार इंडिपेंडंट परत 100% आतां तेच फॉर्म्युला दवरला तुमी. फॉर्म्युला तोच आसा, तो म्हणजे बदलचो फाल्यां ना. इंडिपेंडंट येतलो कॉन्टेस्ट करतलो जिखलो की BJPक सपोर्ट करतलो नाही तुम्ही काय ह्या फावटी रागार बी BJP टिकेट दिवना बी जाल्यार ह्या फावटी 27 आतां ते जर दिवंक ना जाल्यार इंडिपेंडंट हांव हे निवडून येतलो आनी मागीर पळयतलें. परत BJP ते मागीर पळया ते कमिटमेंट ना नाही नाही फाटल्या फावटी तुमी दिल्ले म्हणून कमिटमेंट नाही फाटले फावटी कशें आसली दे हॅड अप्रोच मी विथ द टिकेट. तेंच्यांनी अप्रोच केल्ले टिकेट घे म्हणून. हांव घेवंक ना कित्याक ते लोकांक सांगलेलें की हांव इंडिपेंडंट आसा. सो दॅट वॉज द थिंग न्ही. ते अप्रोच केल्ले टिकेट घ्या म्हणून. दॅट वॉज अ सिट्युएशन आसलें म्हणून सांगलेलें तांकां. ह्या फावटी अजून अप्रोच करूं ना न्ही. सो पूण द वे थिंग्स आर गोईंग जातलें. मेळटली अशी धरता पॉझिटिव्ह राव हे पळय प्लॅन बी इज इंडिपेंडंट. सगळ्यान व्हडली म्हाका टिकेट लोकांनी दिल्या. लोकांची टिकेट ही म्हाका सगळ्यान व्हडली टिकेट आसा. ताच्या पेक्षा आनी व्हडली टिकेट ना. बाकीचे खंयच्या हेडाच्या अंडर रावप दीस इज म्हणजे टायम वील टेल. आनी हांव वता हेतून BJPची टिकेट घेतलो ह्या हेतून वता नाजाल्यार इंडिपेंडंट. पण तुमी आनी खंयच्या टिकेटीक वतलो नो वे. तुम्ही आता दोन तरेचे दोतोर पॉलिटिशियन आसा. एक डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांचे काय स्वताचे हॉस्पिटल बी ना तशें. म्हणजे ते ही वॉज प्रॅक्टिसींग बट ही वॉज इन अ डिफरंट वे प्रॅक्टिसींग. मागीर राजकारणानूय आशिल्ले. सो पूण तुमी प्रॅक्टिसींग म्हणजे हॉस्पिटल आसा आनी राजकारणूय करता. सो एक तरी पेशंटाचेर अन्याय जातलो किंवा लोकांचेर अन्याय जातलो की MLAक सोदपाक गेल्लो तेन्ना दोतोर ऑपरेशनाक बिजी आसा किंवा ऑपरेशन आसता तेन्ना दोतोर भाशणान बिजी आसा अशें बी जालें. पळय कशें आसा न्ही एक टायम आसलो प्रॅक्टीस ही फक्त तोच दोतोर करतालो. नाव थिंग्स हॅव चेंज. आज हॉस्पिटल आसा म्हणून तुका प्रॅक्टीस करची गरज ना. म्हणजे हॉनेस्टली सांगू म्हजें हॉस्पिटल चलता. म्हजो एकूय पेशंट एडमीट हांव आयुश्यभर करूंक ना कित्याक दोळ्यांचे पेशंट केन्ना एडमीट करिनातच ना. म्हणजे तुमकां कळ्ळें हांव कितें ऑपरेशनाक येता सकाळीं वता आनी म्हजी बिल्डींग हांव दुसरे बिल्डिंगेन मेन हॉस्पिटल दुसरें. सो हॉस्पिटल चलयता न्ही. आज जर तुमी पळयशात पयलीं दोतोर हॉस्पिटल चलयताले. आज सिस्टम चलयता. आज मॅनेजमेंट चलयता. आज दोळ्याचें हॉस्पिटल मॅनेजमेंट चलयता. कदाचीत हांव हांगा आतां बसलेलो आसलो पूण हॉस्पिटलान OPD चालू आसा. दोळ्याचे दोतोर आसा. दॅट सिस्टम हॅज बीन बिल्ड. सो सिस्टम रन्स इट. यू डोंट रन इट. पूण ते पेशंट सोदिना. आतां आमी खंयसरेकूच सोदता दोळ्यांच्या पळय कितें जालें जाल्यार तशें पेशंट डेफिनेटली सोदतले. आजुनूय म्हाका सोदता आनी दीस दवरलेले आसा की ह्या दिसा हांव OPDक मेळटलो आनी त्या दिसा तांच्यांनी येवपाचें किंवा ऑपरेशनाक येयलें ते सांगता आमकां दोतोर शेट्टी येत जाय जाल्यार ते मागीर दे कम ऑन माय OT लिस्ट. आनी त्यामुळे हांव रोज जर सकाळीं पळयशीत मंडे टू फ्रायडे एक्सक्लुडींग सॅटर्डे सकाळीं शार्प 8 हॉस्पिटलान आसता. 8 ते 11 ऑपरेट करता. आय हॅव बीन फॉर्च्युनेट. आमची ब्रांच जी अशी आसा ऑफ्थॅल्मॉलॉजी ताका इमर्जन्सी बी ना. इट इज अ व्हेरी म्हणजे कॅल्क्युलेटीव ब्रांच. टायम सुद्दां कॅल्क्युलेटीव ऑपरेशनाचो. म्हणजे एका ऑपरेशनाक बाबा 20 मिनटां घेतलें दुसऱ्याक 1 वर घेतलें रॅरली 1 in 1000. 15 थोडी 15 मिनटां जातली थोडे 20 थोडे मॅक्स 25 मिनटां सोंपले किंवा 30 मिनटां. म्हणजे व्हेरी यू कॅन कॅल्क्युलेट यू कॅन प्लॅन म्हाका सांगपाचें म्हटलें. सो नो इमर्जन्सी. सो त्यामुळे ही बाबा आपूण इतल्या टायमार करतलो हें जशें लोकांक सांगलें प्लॅन आउट केलें काय थिंग्स बिकम इजी. बेजिकली इट इज अ टायम मॅनेजमेंट. हाव यू नो मॅनेज युअर टायम विथ दीस थिंग. सो त्यामुळे जर ऑफ लेट जर तुमी पळयशात इनफॅक्ट आमदार जाल्याक तरी हांव एक 4-5 दीस OPD करतलो. आतां OPD हांव कमी केल्या. इट इज अ सिस्टम विच हॅज टेकन. इनफॅक्ट म्हजें एक हॉस्पिटल आसा कुडाळाक विजन हॉस्पिटल. हांव थंय लास्ट 5 वर्सां वचूंकूच ना. इट इज स्टील डुईंग वेल. अच्छा. So it is the brand that takes it is the brand. It is not more than a brand. It is जो लोकांक विश्वास क्रिएट केला की हांगा येतून आपलें सगळें बरें जातलें. आपणाक एक क्वॉलिटी मेळटली. एक बरी सर्जरी जातली. एक रिजनेबिलिटी मेळटली. आपलेशें कोण तरी बाबा कितें तरी कॉम्प्लिकेशन आसलें एड्रेस करपाक आसा. दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो तुमी जे उलयतात तो कॉन्सेप्ट की दोतोरानूच बसून थंय काम करूं जाय अशें ना.
सध्या ना. सध्या तुझे आता चॅनल, आता तू माझ्याकडे इंटरव्ह्यू घेता, कदाचित तुझं असिस्टंट माइट बी टेकिंग समवेअर एल्स, पण हांव राजकारणान गेल्यार चॅनल अफेक्ट जातलो. हां पण हांव राजकारणान गेल्यार चॅनल अफेक्ट जातलो, आमकां टायम दिवपाक मेळचो ना. ना, म्हणजे दॅट मिन्स अशें आय विल पुट इट, यू हॅव नॉट, म्हणजे ती सिस्टम बिल्ड करूं ना न्ही सगळेच. सी टू सम एक्सटेंट एफेक्ट जातलो जर सिस्टम बिल्ड केली जाल्यार. नो माय क्वेश्चन इज ऑलवेज देर इज अ लॉयल्टी टुवर्ड्स अ डॉक्टर. म्हणजे खुबशे जाणटेल्यांक बी सगळ्या प्रोफेशनाक तोच दोतोर जाय तोच पडटा. दोतोर जाय, मागीर तोच आदोगाद जाय. तुम्ही हात लायले की लोक ऑटोमॅटीक सारके जाता. तुम्ही हात म्हणजे गुळी दिवच्या पयलीं दोतोरा कडेन पावले. ना ना, दॅट गोज विथआउट सेईंग, जे एफेक्ट जातात सगळे बरोबर आसात. सगळे डॉक्टर तूं जे कितें म्हाका म्हणटा न्ही दोतोर केसर, हे सगळे बरे आसता. पण कशें आसता, थोडे गोश्टी टू गेट, म्हणजे जर हें तुका जर आनी खंय डायवर्ट करपाक जाय जाल्यार सिस्टमीन घालूनच करचें पडटा. यू हॅव टू बिल्ड अ सिस्टम. इट्स अ बॅलन्स बिटवीन. इट्स अ बॅलन्स बिटवीन. आनी कशें आसा, नाव आतां दीस इज द एज, प्रॉबेबली तो आतां म्हणटा आनी 20 वर्सांनी इतलें काम करूं जातलें प्रॅक्टिसीन, ना न्ही. यू हॅव टू डेलिगेट अँड सी टू दॅट इट्स पासीस ऑन स्मूथली न्ही. त्या खातीर आतांच करूं जाय लिगसी, नाजाल्यार कितें जातलें, एट सडन मात ठक जातलें न्ही. तूं 4 दीस लीव घेतले ठक जातलें. इफ यू आर नॉट वेल ठक जातलें. सो 4.5 वर्सां एक जर राजकारणी सांगा पळया एक्सपिरियन्स. पळय 4.5 वर्सां इट वॉज अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. तशें जर पळयशी जाल्यार राजकारणा पेक्षा हांव समाजकारण म्हणटा. आनी तसो हांव तसो कितें इलेक्शनाक हांव आयलो 1 वर्स आनी निवडून आयलो अशेंय ना. रायट फ्रॉम म्हणजे 2002 हांव प्रॅक्टीस सुरू केल्ली. आनी प्रॅक्टीसच कित्याक म्हाका दिसता 96 जेन्ना हांव दोतोर जाल्लो GMCंतल्यान, MBBS जाल्लो, मागीर MS, मागीर फेलोशीप, तेन्नाच्यान लोक, आनी ह्या आमच्या वाठारांत तेन्ना खूब डॉक्टर कमी. जेन्ना हांव MBBS जॉयन जालो आमचे सीट आसले फक्त 70. आतां आज सीट, काल सीट जाल्यार 250 जाल्या. सो यू कॅन अंडरस्टूड, ह्या गांवांतल्यान तेन्ना दोतोर खूब कमी. सो ह्या सगळ्या गांवांतले लोक म्हणजे सोदीत येताले आमचो दोतोर बी म्हणून, खंय मागीर हेल्प करप तांकां, वॉर्डांनी मेळप, कन्सल्टंटांक मेळप. सो त्यामुळे हळूहळू समाजकारणान आसलो. हेज प्रॅक्टीस पिक्ट ऑन. म्हजो सदांच एज्युकेशनाचेर एक सॉफ्ट कॉर्नर आशिल्लो. सो त्यामुळे 2014च्यान हांव मेरिटोरियस भुरग्यांक फेलिसिटेशन, कोणा निडी लोकांक हेल्प, मोस्टली इट वॉज अ हेल्थ आनी एज्युकेशन, हे 2 सॅक्टर हांव म्हणजे खूब जवळून करतालो. मागीर धाकटो भावूय आशिल्लो राजकारणान, तो पंचायतीन 2012 निवडून आयलो, मागीर ZP 2015 आयलो. आनी त्यामुळे हे समाजकारण काम आसलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिन्सियर काम आशिल्लें. मागीर लोकांनी निवडून येयलो. निवडून येतुकसुनी इनिशियली टू अंडरस्टँड द सिस्टम मातसो टायम लागलो. मेड सम फ्यू स्मॉल बीग मिस्टेक्स म्हणटात तशें, टू अंडरस्टँड हाव फायल गोज एंड ऑल. पण एक आसा, 4.5 वर्सां प्रामाणीकपणी, सिन्सियरली, हॉनेस्टली जे फायली आसात ते फॉलोअप केले. सिस्टम अंडरस्टँड करून घेतले, खंयचो इशू कसो रेज करपाक घेतलो, मतदारसंघाचे इशू कितें आसा ते पळयले. खास मतदारसंघात मूलभूत सुविधा, उदक, लायट, रस्ते आसतात ते कशे सॉर्ट आवट जातले ते केले. हांव थँकफूलूय आसा आमच्या गोंय राज्याच्या गव्हर्मेंटाक, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांच्यांनी म्हाका हेज एंड वेन एडवायज केलो, म्हणजे कशें करचें न्हू. सो हे सगळें शिकत गेलो. सो इट वॉज अ गूड एक्सपिरियन्स. म्हणजे हॉस्पिटलान हांव दिसाक एक 100 पेशंट तपासतालो. मागीर तुमी म्हणटात तशें हांगा आयल्या बरोबर डेफिनेटली प्रॅक्टीस म्हजी परसे कमी जातली, हॉस्पिटलाची कमी जावंक ना. आय विल पुट इट लायक दॅट. म्हणजे दोळ्याचे बाबा आमी इतलीं ऑपरेशनां करताले, तुमकां हॉनेस्टली सांगू, आमचो ऑपरेशन नंबर व्हडलोसो कांयच कमी जावंक ना. सो तो आमी डेटा दवरता. एक्झॅक्टली, दॅट्स वॉट आय एम सेइंग, एक्झॅक्टली. पण म्हजी प्रॅक्टीस, येस, हांव इतले पेशंट तपासलो दिसाक 100, जाल्यार हांव जर बसलो आतां, आज बसलेलो म्हणजे 50च पळयला, कित्याक सांजचो ना न्ही तशें. सो पण आय कूड एड्रेस हे मतदारसंघाचे इश्यूज खूब एड्रेस करलो, लार्जर इंट्रस्ट करूं शकलो. आनी आय सेड एट धीस एज ओके, 25 वर्सां प्रॅक्टीस केला. इट्स ऑलमोस्ट 2002 to 2026. जेन्ना हांव इलेक्शनाक गेलो तेन्ना 21 वर्सां बी प्रॅक्टीस जाल्ली. इट्स लायक अ गूड 2 डिकेड आनी व्हेरी एग्रेसीव प्रॅक्टीस आसली तशी म्हजी. एवरीडे हांगच्यान म्हापशा वताले तुमी दिसता म्हाका. GMC ना 2002 हांव प्रायवेट सुरू केला. ताच्या GMCन वचलो हांव 96 MBBS जाला, MS केला 2000 ते 2002 फेलोशीप केला. आय पास्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट इन एशिया, अरविंद आय हॉस्पिटल, वेर आय एम सुपर स्पेशलायज फक्त कॅटरॅक्ट सर्जरी, फेकोइमल्सिफिकेशन. आनी हांव म्हापशा रावता, हॉस्पिटलाक कुशीकूच रावता एकदम. हय, व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट टायम.
रोखडे पावता त्यांच्या 2 मिनटांनी. बरं, यात बीजेपीन मदत केली म्हटल्या पळय तेन्ना तुमचे राजकीय म्हणजे सीएम बीजेपी सरकार सरकारान केलं. येस. सो हांगा एक आमी म्हणजे येता आसतना आमी थोडे अभ्यास म्हणून केलो की तुमचे राजकीय ओपोनंटां कडेन बी उलयले आमी की बाबा सांग म्हणून बाबा कितें विचारूया आतां आमदाराक मेळपाक वता कितें तुमकां दिसता विशय आसा. तर तांचें एक एलिगेशन आसा की म्हणटा की डॉक्टर चंद्रकांत शेटये ते MLA जाल्ल्या पासून तांणी खंयचोच असो मेजर प्रोजेक्ट हाडूं ना. जे प्रोजेक्ट पयलींचे आशिल्ले पळय ते घडये कंप्लीट केले आसतले पूण तांच्या क्रेडिटाक असो प्रोजेक्ट ना. मेजर प्रोजेक्ट सांगता आमच्या बिचोलेन मेन सांगता हांगा जे उदकाचो इश्यू आशिल्लो बिचोलेन एक उदकाची टाकी नाशिल्ली जी उदकाचो ड्रॉप सेव जाता. पोडोशा जर उदकाचो इश्यू जालो जाल्यार 4-5 दीस बिचोलेन उदक ना. कित्याक ते रिपेर जावपाक 2 दीस मागीर तो प्रेशर बिल्टअप जावपाक. सबंद बिचोले सिटीची पायपलायन बदलून घेतल्या. आज लोक गेल्यार सांगतले डोर टू डोर की उदकाचो प्रेशर वाडटा. 3 टाके प्रपोज केल्ले, एक बांदून सुरू जाल्या हावजींग बोर्डान. थोडी कनेक्शनां उरल्यात पण सुरू जाल्या, यू कॅन चॅक. सेकंड टाकी ऑलमोस्ट नागजरवाड्याचेर सोंपपाक आयल्या आनी तिसरीचे फावंडेशन स्टोन आसा. गांवांत चलात 6 मेणकुरे लाटंबारसे 60 कोटीचे 10 MLD प्लांट घातला. काम चालू आसा, 70% सोंपलां. म्हणून गांवांतले रस्ते कितले खणलेले आसात. आनी हें उदक खंयचें तर म्हज्याच मतदारसंघांतल्या आमठणचें उदक म्हणजे जे साळांतल्यान आमी केदी व्हडली बराज बांदता सरकार, जंय सरकार अरावंड 300 कोटी मोडटा, ते उदक पंप करून आमठाण्या येता आनी आमठणच्यान नॉर्थ गोवा वता. हेंच उदक ह्या आमठणच्या डॅमाचेर आमी 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट घातला, कॉस्टिंग 34 crores. हे सगळें तुमच्या हातून जालें का पयलींच्या आमदारान? एक्झॅक्टली, गुड क्वेश्चन. आतां जर पयलींच्या जालें जाल्यार हे पयल्या वर्सा नाल्ल फोडटलो आसलो न्ही. सो दीस वॉज ऑल प्लॅन वेन आय जॉयंट एज अ MLA. प्रोजेक्ट केल्यात आनी म्हणून ते प्रोजेक्ट केन्ना सुरू जाले? आतां 4.5 वर्सां, 1.5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्यात. ओके. तुमकां कळ्ळें हांव कितें उलयतां? 3 वर्सां तुमकां प्रोसेस करपाक लागता, येदी व्हडली फायल लागताच. आनी त्या खातीर हे जे आतां म्हाका दिसता तो 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी पोरूं आमच्याच माऊलीच्या देवळान आमी हें केलां, म्हणजे फावंडेशन स्टोन घाला, म्हणजे गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान धाडला. काम अजून म्हणजे बरें फास्ट चालू आसा. त्या प्लांटान एक धुमाशा टँक, दुसरी जी टँक आसा ती साळान, तिसरी आमच्या हातून पुनर्वसन, चवथी उस्पा आनी ही सगळी कनेक्टिविटी. आनी ह्याच्यामुळे कशें ह्या सगळ्या भागाक फुडले 30 ते 40 वर्सां 24/7 उदक मेळटलें. कित्याक आमचें उदकाची समस्या सोडयली तुमी. येस. दुसरें तशेंच आतां उरले गांव खंयचे अडवलपाल आनी मुळगांव. अडवलपाल इश्यू नासलो पूण एक आमच्या हरिजन वाड्यार इश्यू आसलो. थंय बजेटीन पोरचे बजेटीन 7.5 कोटी अलॉट केला, काम सुरू जावंक ना. म्हणजे हांव तुमकां सांगता कशें हांगाची ही पायपलायन आतां बदलतले. आतां ही जी कामां आतां जाल्यात ही पयलींची नासतात. तुमकां खबर आसा एक फायल 2 ते 3 वर्सां, त्याच्या नंतर फायल आयदर जाता नाजाल्यार इट गोज. हे तुमकां खबर आसा. कॉस्ट एस्केलेशन. येस. सो कॉस्ट एस्केलेशन परत रिवायज करता, GSR बदलता, हें सगळें जाता. सो हांगा 2 टाक्यांनी सगळी पायपलायन बदलतली. दुसरो इश्यू म्हज्या मतदारसंघान आमकां जी लायट येता ही थिवी सबस्टेशनाच्यान लांबगांव सबस्टेशन येता 33 kV. सो अंडरग्रावंड जे केबलिंग आसा हें पयलीं जाल्लें म्हज्या एका टायमाक सुरू जावन सोंपलें ह्या हितून खंय म्युन्सिपाल्टीक. पण अडवलपाल गांवांक अंडरग्रावंड केबलिंग नसलें. ते प्रपोज करून म्हणजे सेकंड इयराक सुरू केलें, एका वर्सान तेन्ना क्लियर, तेन्ना सगळे ते अंडरग्रावंड केबलिंग येताले गोंयभर, तेतून करून केलें आनी कामूय सोंपलें. 33 kV काम आतां चालू आसा. कित्याक एका दीस कितें जालें म्हाका दिसता पयल्या वर्सा काय म्हणजे 1.5 year एकदां लायट गेली अशीच पावसा दिसांनी आनी संक गेली ती रातचे 1 गेली. लॉट ऑफ नॉयज, ताका मेळनासलें. दुसरे दिसा मंत्र्या कडेन बसलो, सगळें अंडरस्टँड केलें आनी अरावंड आमी 28 कोटीचें काम हें करता केबीचें. आनी दुसरी एक्चुअली लायन वचपाक जाय कशी थिवी सबस्टेशना कडल्यान साळान वचूं जाय. सो दॅट इज प्रपोज. ते अजून करूंक ना. ही प्रपोज करून सुरू केलें का तर कित्याक आतां एकदां ही लायन अंडरग्रावंड जाली काय खंयचें झाड तेचेर पडचें ना. सो आमच्या कडेन करंट येतलो खंय लांबगांव सबस्टेशन. लांबगांव आमची इलेक्ट्रिसिटी जी बिल्डींग आसली ती ओल्ड आसली, ती डिमॉलिश करून पोरूं आमी जेन्ना आमचे अमित शाह जे आयिल्ले तेन्ना आमी तें फावंडेशन स्टोन घातलें, काम सुरूय आसा. लायट जाली. तिसरे रस्ते येवया. रस्ते अशे कितलेशेच रस्ते आसले 50-60 वर्सां जावंकच नासले मतदारसंघात.
नांवां सांगता फणसांनी म्हणटात एरावन 1-1.5 कोटीचो 1.5 कोटी मोडला रस्ते जावंकूच नसलो रस्तो नानोडच्या आमच्या एका वाठारांत रस्ते जावंकूच नसले हांगा IDCन 2 रस्ते जावंक नसले एक रस्तो केलो दुसऱ्या रस्त्याक वर्क ऑर्डर हाडली पण अगेन दॅट इज अ सम इशू NOC इशू म्हणजे म्हाका सांगपाचें कितें हे खाचीचे रस्ते मेन रस्ते सोडूत जे जावंक नसले हे रस्ते केले म्हणजे हे जे रस्ते जर कोणी पयलीं घातलेले जाल्यार ते इमिजिएटली जी फर्स्ट इयर काम आनी एक मेजर प्रोजेक्ट सांगता खुबशे जाणां कशें आसा पळय ऑपोनंटाक सदांच सगळें नॅगेटीव दिसतलेंच बरोबर काय ते election year, so ते इलेक्शन इयर ना पण हांव सांगता आमचे लोक आसा ते खूब समजूतदार आसा शाणे आसा आनी ते अंडरस्टँड आमच्या बिचोलेन केन्ना तरी 2013 काय 14 प्रपोज केल्लें ऑडिटोरियम आनी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग तेन्ना ती फायल केली ते कोण तरी कन्सल्टंट हें केलो देर वर लॉट ऑफ फॉल्ट्स ती आसा ती बिल्डींग हें करची डिमॉलिश करची सद्या मामलेदार बोला अशी केल्ली कांय जावंक ना ते फायलीची ती फायल तशी लॅप्स जाली परत कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आतां ती फायल लॅप्स कित्याक जाली तर ते फायलीन देर आर मेजर डिफॉर्मिटी एक म्हणजे सरकार बरी बिल्डींग केन्ना डिमॉलिश करिना लोकांचो पयसो तो यू कॅनॉट वेस्ट इट देर आर सर्टन रुल्स टू डिमॉलिश यू हॅव टू डू अ नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट इंजिनियरींग कॉलेज स्टॅबिलिटी बी पळोवन मागीर करना दुसरी ते बिल्डिंगेन अशें प्लान केल्लें ते ऑडिटोरियम मदीं केल्लें सायटीक हें केल्लें आमचें एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ताचे जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लान आसा तो जो केल्लो आमचो बिचोलचो आमी मानता ते देव कोटेश्वर म्हणून ताच्या सारको कुशीक केल्लो तिसरें थंय आमचे एक बारीकशें चॅपेल आसलो क्रॉस आसलो तो शिफ्ट केल्लो आनी अशें देर वर लॉट ऑफ हे प्लस द प्रोजेक्ट कॉस्ट वॉज जस्ट एस्कलेटींग विच इज सरकार वॉज नॉट म्हणून ती फायल कितें जाली 18 लॅप्स जाली हांव आमदार जालो केन्ना 22 इट टूक मी ऑलमोस्ट अ इयर टू अपॉयंट अ कन्सल्टंट 23 जाली इट टूक मी 1.5 year टू प्लान करून सगळी परमिशनां मुन्सिपाल्टीक व्हरचें पडटा सगळें मुन्सिपाल्टी इलेक्ट्रीक सारकें लायक हें करून आनी पोरू आमी 1 वर्सा पयलीं आमी तें सुरू केलें एडमिनिस्ट्रेटीव कॉम्प्लेक्स आनी इट इज अ गुड बिल्डींग कमींग जे एडमिनिस्ट्रेटीव एके सायटीक आनी एके सायटीक ऑडिटोरियम आतां तुमी डिसायड करचें खंयचे गेले जर ना तुमचो मॅनिफेस्टो आमचे कडेन पावला सो डिफेन्स ट्रेनिंग अकॅडमी जावना दिसता म्हाका आमी आतां स्कील अकॅडमी आमी लामगांव आमकां सरकारान शाळा दिला ती आमी घेतल्या वी हॅव ती रिपेर बी केल्या सरकाराची शाळा ती म्हणजे प्राथमीक शाळा ती जी हें जाल्ली म्हणजे भुरगीं जॉब नो येस सो ह्या हेतून आमी म्हजो सदांच कितें आसलो की भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट कसो वाडटलो सो आमी स्कील ट्रेनींग करपाचें आशिल्लें बेजिकली आय वॉन्टेड टू स्टार्ट नर्सींग कॉलेज बींग अ डॉक्टर आनी हॉस्पिटल पण आमची जी साई कॉलेज आसा आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्री त्या कॉलेजान हांव 2015 पासून वायस चॅरमॅन आसा आनी एक जर कॉलेज सुरू करतले जाल्यार एक हॉस्पिटला बरोबर टायअप आसा बट वन हॉस्पिटल कॅनॉट टायअप वीथ 2 कॉलेज सो मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें कितें आशिल्लें तूं हांगा आसा न्ही सो तुजे जे भुरगीं आसत तुका ते मॅनेजमेंट सीट किंवा आनी कितें सपोर्ट जाय आमी दितले म्हणजे हांगा जवळ तशें न्हू आमच्या म्हणजे तो म्हणपाक तूं मागीर स्कील हाका कर आनी त्या खातीर ते स्कूल दिला आनी थंय आमी आतां सद्या हे जे IHM ऑफिस असिस्टंट हे सगळे कोर्सीस सुरू करून ऑलरेडी सरकारान डिफेन्स ना पण बाकीचे करतले ना सो ना आय एम कमिंग सो ह्या हेतून आमी स्किलान वचून ते मागीर हे डिफेन्स बी म्हणजे सगळे जे आमकां आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग जावन जॉबाक असिस्ट जाता हे गोष्टी स्किलिंग करतले येस इंटिग्रेटेड अर्बन फार्मिंग येस फार्मिंगाचेर आमी फार्मर्स आमच्या गांवांनी खास करून मेणकुरे साळ ह्या गांवांनी फार्मींग बरें जाता 2 गांवांनी जायना आमी आमच्या मेणकुरे क्लब फार्मींग ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा सरकारान आमकां 90% सबसिडी दिल्ली आसा वेर क्लस्टर फार्मींग करून म्हणजे सगळ्या आतां शेतकऱ्यांक इकडे तांकां फेन्सींग 90% सबसिडी दिता सो हाचेर आमी हें आसा म्हणजे त्या खातीर आमची जी संस्था आसा पर्सनली म्हाका दिसता म्हजे प्रोग्राम पावस पडलो काय आमचे प्रोग्राम सुरू जाता म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांक म्हणजे नॉट थ्रू गव्हर्मेंट फर्टिलायझर पर्सनली ओके लेट्स कीप बिचोलीम आउट ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा हें कितें आशिल्लें तुमचें म्हाका कळुना लेट्स कीप पॉलिटिकल ड्रामा आउट ऑफ बिचोलीम नो मास्टर स्ट्रोक कॅन डिसायड द फ्युचर ऑफ बिचोलीम सी बिचोलीम आउट ऑफ पॉलिटिकल एकदां आमी आयले जेन्ना हांव आमदार जालो अशे खुबशे गोश्टी करतना दर लॉट ऑफ लोकांची सजेशन्स आशिल्ली क्रिटिक सो आमी पॉलिटिक्स सायटीक दवरून बाबा तुजो विशय कसो तूं कशें म्हणटा जाय तशें म्हणजे कळ्ळें तुका
खंयच्याय आसूं तो उदकाचो इशू देर आर लॉट ऑफ कन्सेन्सस पीपल करपाचें म्हणटा एक्झॅक्टली सो दॅट इट शूड बी पीपल सेंट्रीक प्रोजेक्ट एन्श्युअर फ्युचर ऑफ बिचोली नॉट पॉलिटिक्स. एक्झॅक्टली हांव अजुनूय तुमकां हांव पयलोच शब्द सांगलो म्हाका तुमी तुमचो वेळ राजकारणी हाडला ना ताका म्हाका तेच म्हाका राजकारणी म्हणच्या पेक्षा हांव परवांय कोणाक सांगतालो इंटरव्यूचेर समाजकारण म्हणटा आमकां फ्युचर ऑफ बिचोली म्हणजे कितें आमकां बिचोलीचो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय आमच्या हांगा लेडीज एम्पावर्ड जावंक जाय युथांक आमच्या हे जाय आतां युथांक आमच्या सांगता आमच्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन केलें आमच्या भुरग्यांक दे शूड आन्सर वेल इन एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन इट्स प्युअरली ऑन मेरीट म्हणून आमी बोधी अकॅडमी कडेन टायअप करून लास्ट 4 महिने कंटिन्युअस क्लासेस घेता एवर सिन्स स्टाफ सिलेक्शन येयलें रोज घेता आयजूय आसा ओके. तांच्या कडेन वी पे देम प्रायवेटली इट इज नॉट गव्हर्मेंट आय हॅज अ MLA तुम्ही भुरग्यांक शिकोवपा खातीर तांची फी तुमी बेर करता. हांव बेर करता आनी त्या भुरग्यांक रोज ह्याच हेतून वयर हॉलान आयजूय आसतलें सो वी आर फायटींग अगेन्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट. एक्झॅक्टली पूण हांगा एम्प्लॉयमेंट जाला तुमच्या काळान बिचोले? गुड क्वेश्चन बिचोलेन एम्प्लॉयमेंट आमचे कितलेशेच भुरगे स्टाफ सिलेक्टरान सिलेक्ट जाल्या जे बाकीचे जे हे आसले म्हणजे कितें जॉब जंय रिकमेंडेशनां दिवन जाल्लीं आसात न्ही लोकांची कामां तशेंच आमच्या कडेन लाठंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंय म्हणटात ते सादो बेजीक रस्तो आसलो आज थंय रस्ते वायडनींग केल्ले आसा उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट केल्लो आसा लायट नासली लायटाचे सॉर्ट आउट केल्ले आसा आज मोर दॅन अरावंड 40 तुका प्लॉट अलॉट केल्ले आसात तुका सो आतां हे प्लॉट बी अलॉट केले कित्याक फक्त ते इंडस्ट्रियल इस्टेटचो इश्यू कितें आसा इट इज अ फूड प्रोसेसींग इंडस्ट्री सो फूड प्रोसेसींग आसल्या मुळे कितें जाता हें जाता म्हणजे व्हेरी फ्यू पीपल एक्झॅक्टली सो माझ्या सरकाराक आतां नेक्स्ट कितें सोऱ्याची गायला दिसता थंय सोऱ्याची हय ती सोऱ्या डिस्टलरी सुरू केला गांवठी गांवठी सोऱ्याच्या ना तुमी सोऱ्याचे म्हटल्यार मागीर लोक सो डिस्टलरी सो म्हणजे कितें जाता जर इफ यू हॅड ओपन सगळ्या हांकां जाल्यार इतल्यान ती भरताची थंय झाडां बिडां खूब जाल्या खंय ती इंडस्ट्रियल इस्टेट कमी आनी रान परत जावपाक लागला. हे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट एक लक्षात दवर आतां सायटीचो प्लॉट तुमकां दिसता ते झाड दिसलें म्हणून तूं झाड म्हणू शकना प्लॉट कार घेतलो इट इज हीज ड्युटी क्लीप करून सुरू करपाचें न्ही. ई व्हेकल मॅन्युफॅक्चरींग युनिट ते मात जावना तुमचें? ना ते जावना एग्रीड ते मागीर बट दीस वॉज ऑल द फ्युचर कित्याक आतां फ्युचर ई व्हेकल जावपाक जाय. मेगा एम्युजमेंट पार्क वीच तुमी आतां म्हणटाले आमच्या बिचोलेन सगळ्यान एक जर बिचोले सिटीन खास करून इशू आसा सरकाराची किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची अशी जागा काय ना आमच्या कडेन खंयच जागा ना कित्याक सगळे प्रायवेटली ओन सगळे प्रायवेटली ओन जागा आसा एक्झॅक्टली सो त्यामुळे आतां आमच्या बिचोलेन जर तुमी आतां जर म्हाका सांगशात बिगस्ट हें जाल्यार आमच्या कडेन व्हडलो बिचोले सिटीक स्पोर्ट्स ग्रावंड ना गांवांनी आसा अडवल पाली आमी हल्ली बांदला मेणकुऱ्या पयलीं आशिल्लो लाठंबारसेन एका देवस्थानान सरकाराक दिल्या 10,000 जागा पूण हांगा आमच्या कडेन जागा ना सो हो इश्यू आमी परत परत हांवें रेज केला तुमी असेंब्लीन आयकला जाल्यार हांव नकळो आसतलो आनी एक ग्रावंड आसा तो ग्रावंड इन अ डिस्प्यूट म्हणजे कम्युनिदाद एंड म्युनिसिपालिटीच्या डिस्प्युटान आसा एक ग्रावंड आमचो छत्रपती शिवाजी मैदान सो त्यामुळे न्ही तेजी परिस्थिती बिकट जाल्या खंयच्या हिस्टोरीक मैदान तें एक्झॅक्टली सो त्या खातीर कशें आसा हाच्या खातीर कितलेशेच मिटींग जाले मॅटर इज इन ऑलरेडी इन कोर्ट आनी यू नो वेन द मॅटर इज इन सबज्यूट गव्हर्मेंट कशें घालूं शकता फाल्यां ते ऑब्जेक्शन हाडटले न्हू पोजेशन आसा म्युनिसिपालिटी कडेन ओनरशीप तांच्या कडेन आसा 3 केसीस चालू आसा मदीं फायनान्स डिपार्टमेंटान एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक केसीस घातले एक म्हापशें आसा 2 हांगा बिचोले आसा लास्ट डे आसा सो इतलें मोठें मैदान तुमचें फक्त केसींनीच अडकून उरलेलें आसा. एक्झॅक्टली सायलेज मॅन्युफॅक्चरींग युनिट म्हण तुमी म्हणजे फॉडर तयार करपा खातीर फॉडर तयार करपाचो आमचो कितें विशय आसलो आमचे आज कितलेशेच डेअरी जे हे आसत म्हणजे भाव आसत तांकां जर पयशे आज जर कॉस्ट खंय वयता जाल्यार ते फॉडर जे ते भायले हाडटा इनफॅक्ट आमच्या कडेन कोण तरी मदीं एकदां एप्रोचय जालो तांकां कितें जाय जस्ट ओपन एरिया जाय आनी ते एरियेन ते जे करड काडपाचें आनी ते मागीर हें करपाचें तांकां फॉडर म्हणून दिवपाचें जाला तें ना जावना म्हणजे आमकां अगेन कशें आसा जागेचो आसल्या मुळे आमी एका दोगा एके सोसायटीक सुद्दां एप्रोच केले सो दे म्हणजे धारबंदोडा कोण तरी एक करता म्हणजे ते बेजिसाचेर तुमी हांगा करा आमी तुमकां सपोर्ट करता तुमकां कळ्ळें न्ही एनीवे ते खंय तरी विकत घेवन करताच हे तशें दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता
पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो। तो छोट्या मोठ्या उद्योजकांना मिळणार आधार, स्थानिकांना रोजगार. एक्झॅक्टली डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. सो आमचे जर सरकार पळयला EDCच्या कितलेशेच लोकांक हे दिला, कितें दिला, लोन दिला. लोन दिला हय. आणि आमच्या कितल्याशाच भुरग्यांनी लोन घेवन आपले धंदे सुरू केला. CMRY आणि बाकी. CMRY आणि सेकंडली वेन इट कम्स टू विलेज बायलां बी करतात तांकां ऑलमोस्ट 2 ते 4% कमी जाता तुका. 2% विलेज आणि 2% लेडीज म्हणून. आणि थोडा इनफॅक्ट एक आमच्या एका गांवांतले एके बायलेन आपूण लास्ट 4 वर्सां धंदो सुरू केला आणि ती म्हाका परवांच सांगताली. इनफॅक्ट CMान तिका हें केलां, म्हणजे एप्रिशिएटय केलां आणि कॉंग्रेच्युलेट केला की ती पयली इनिशियली तिने एक दोगांनीच सुरू केलो. सिंपल. तर कितें ते नारळाचें हें चून काडप, ते पॅक करप डीप फ्रिजरांत आनी टू सप्लाय कॅन्टिना वेर दे गीव दॅम इन किलोज सोयेचे विकपाचे. आज ती म्हाका सांगताली कांयच ना म्हटल्यार सगळें काडून प्रॉफिटच 1 लाखा वयर जाता तो जाता आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हें जालें, सपोर्ट जाली. सिंपल, एक सिंपल. इनफॅक्ट इनिशियल स्टोरी वॉज सो बॅड. ती म्हणटा पयलें जेन्ना हांव केलें 1-2दा तेन्ना म्हणजे 50 नाल्लाचे वेस्टूच जाले. तिका शी डजंट हाव टू स्टोरी. ओके. शी डिडंट अंडरस्टँड. सो त्यामुळे परवाचे दीस हांव आमच्या गांवांत मेणकुऱ्यां आमच्या बायलांनी तांच्यांनी एक फंड घेतलो सरकाराचो आनी वांगडा मेळून शेती केली. मिरसांगो लायले. आणि ती म्हणटा आतां सगळ्यांक विकून ग्रुपान, म्हणजे आमी थोडे विकले, थोडे आमकां दवरले आनी तरी आमकां प्रॉफीट रावले म्हणटात ती. सो रोजगार हे जाले. इनफॅक्ट बिफोर वी एंड द इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हॅपी बर्थडे. तेच आमी येतले तुमकां विश करपा खातीर. हातूंत क्लॅरिटी, म्हणजे ह्या मुलाखतींतल्यान एक क्लॅरिटी राजकीय म्हाका जाय की तुमी भाजपाच्या तिकेटी खातीर दावेदार आसा. 100%. आनी जर तिकेट दिना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट उबो रावतलो हो तुमचो निश्चय आसा. कित्याक हांव अजून इंडिपेंडंट आसा. अजून इंडिपेंडंट आसा. सो तुमी आनी लिपोवन कांय दवरिना की टिकेट मेळना जाल्यार हांव मागीर कितें तें डिसायड करतलो अशें कांय ना. स्पश्टपणान क्लियर आसा. पण म्हाका पार्टीचेर विश्वास आसा, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा, पार्टी अध्यक्षाचेर आसा, आमचो दामू नायक, तसो आमचो प्रभारी खासदार सदानंद शेटन, हांचेर म्हाका विश्वास आसा. कळ्ळें न्ही. तिकेट दितले म्हणून. हय, थोड्या गोश्टी कशा असतात तुका बॉडी लँग्वेज आणि आपली कामाची हेच पळोवन कळटा न्ही. म्हाका तुमी सांगा कित्याक दिवची ना, हे म्हाका एकच रिजन सांगपाचें. समटायम्स देर आर नो रिजन्स टू डिनाय टिकेट. हांगा हेजे पयलीं सिटींग मिनिस्टरांक सुद्दां डिनाय केल्लें आसा. बट एनी यू आर होपफूल, सो वी बिलीव इन यू की तुमकां होपफुली यू वील गेट द टिकेट. हेजे खातीर देव बरें करूं दोतोर, तुमी वेळ दिलो. हे आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, बिचोलेचे आमदार. आमी इंटरव्यून तांकां थोडे पर्सनली प्रश्न हेजे खातीर विचारले कारण खुबश्या जाणांक क्युरियोसिटी आसा की एक दोतोर राजकारणी जाल्या उपरांत पेशंटाचें कितें जाता काय म्हणून. सो आयडियली दॅट वॉज द आन्सर दॅट ही हॅज गिवन की नाव एवरीथींग वर्क्स ऑन अ सिस्टम. आनी आमी तांचे येता आसतना बरो अभ्यास करून तांचे सगळो मॅनिफेस्टोय घेवन आयिल्ले वीच वी हॅव डिस्कस. सो तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज. कीप वॉचिंग. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.